Sand erosion has taken place in every North Goa beaches from Arambol, Mandre, Ashwe, Morjim, Vagator, Anjuna, Baga, Kalangut, Kandolim, Shikerim, and finally my constituency Coco Beach and Kekdolim Beach. Speaker sir, आम्ही केकदोळ बीच आणि कोको बीच माझ्या कन्स्टिट्युएन्सीन आसा. आमी भुरगे आसतना थंय सायकलीन वताले तेन्ना थंय येदी व्हडली शो लायन आशिल्ली आनी स्पीकर सर थंय कितलेशे शॅक्स आशिल्ले आनी ते शॅक्साक इतले फॉरेन टुरिस्ट येताले पूण आयज जर पळयत जाल्यार ते सगळी शोर लायन जी आसा ही वॉश आउट जालेली आसा. सँड इरोजन स्पेशली आर्माला हे वर्साच्या वर्सात जाता आनी तेका लागून आमकां प्रिव्हेन्शन घेवपाक जाय. That tetrapod should not be used, the concrete on the beach. So म्हाका दिसता Honorable Chief Minister should take this very seriously. आमचो बागा बीच इरोड जालो, आमची 3 शेकां मायनस जाली. Government is disputing whether those dunes actually existed. Because आमकां अशें दिसता की natural climate defender म्हणून जो आहा हे जे sand dunes which is the first line of defense against coastal flooding, these are at risk. आणि concrete walls आणि tetrapods जे सरकार घेऊन सोदता मायकलान जे सांगला are not solutions. 15.2 hectares of coastal land is sand is already eroded last 10 years ago. And speakers are almost 20% from 39 kilometer Goa coastline has been washed away. was a report असा हो इस्रोचो स्पीकर सर असा आणि ताज्या खातीर सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आणि हांवें जितकी डिपार्टमेंटां हांगासर म्हणजे CZMP आसतले किंवा बाकी एनवायरमेंट WRD आणि बाकी सगळी डिपार्टमेंट की आपल्या पर्यंत जितके ह्या सँड इरोजन जावपाक जायना म्हणून ज्यो प्रिकॉशन्स घेतले म्हणजे ट्रेडिशनल आणि बाय युजींग द अदर टेक्नॉलॉजी ऑल्सो विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाजी जी सगळी बाकीची डिपार्टमेंट्स आसा हांकांय बी घेवन आमी एक व्यवस्थित तेजो प्रपोजल रेडी करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन धाडटा कारण दीस इज अ बिग सब्जेक्ट. NIO हांगासर आसा, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसा किंवा बाकी सगळ्यो ज्यो एजन्सीज जितक्यो हांवें सांगल्या त्या सगळ्यां कडल्यान एक स्टडी रिपोर्ट करून एक व्यवस्थित प्रपोजलय धाडून दिता आनी आमच्या पर्यंत म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी बी म्हणजे नुस्तेकार आसतले किंवा टुरिजम स्टेक होल्डर्स आसतले हांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा.